म्हापशे भुंयगत केबलिंगाचे काम चालू आशिल्ल्या सुवातेर बॅरिकेड्स घालूंक नाशिल्ल्यान दुचाकी घेवन 21 वर्साचो तरणाटो थेट फोंडकुलात पडलो. सुदैवान तो वाटावलो. नव्या वर्साच्या रातीक पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून 21 वर्साच्या तरणाट्याक जीव वगडोवचो पडलो. मात म्हापशे जाल्ल्या अशाच एक घडणुकीत 21 वर्साचो तरणाटो सुदैवान वाटावलो. देखून आता तरी प्रशासनान हाची दखल घेवन लोकांच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन पावलां उखलची अशी थळाव्यांची मागणी. वयर रातचें हांव वयतालो असो मदें होणारलो तो दिसोंक ना, त्या लागून स्लीप जावन हांव पडलो. रातचें मागीर ते गाडी येयली हांगार, त्या सायडीक घेतली पडलो. हांव एक्चुली बरोबर वयतालो, ती जर गाडी फुडें येयली हांगार सायडीक खावोकूय आहलो, पडलो मागीर हांव. पांय येयले लागले. कोणो दिसोंक ना? ना दिसोंक ना. आनी पडले? हो पडलो. कितें स्लीप जाली गाडी? हो स्लीप जाली, भितर येयली सगळी होण्यान फुडें. हो हा नॉर्मल खूब डीप आहा तो, डेंजर तो. कोणाकय जाणटो कोण पडत जाल्यार तो मरतलो. हांव म्हणून थांबवलो. ते पांयांक लागले आनी हातीक मातशी इंजरी बारीक. गाडयेक लागलो आनी डॅमेज जाल्या पॅनल. व्हडो केन्नाच्यान ओपन आहा काय तो? जाले एक 2-2.5 म्हयने जायते. हो पांयांक लागलो आनी फाटल्यान हातीक शूट जालो. ना आमचो गोवाचो CM पयलीं म्हणी 2 वर्सां पयलीं म्हटलेले की होणे आख्खे गायब जातले. तेच आहा खंय पळयता तें आख्ख्या म्हापश्यान तेच आहा. आनी हें मड्डार आनी आख्खे होणे खंय पळयता तें फोंडोन दवरला. हिंगा बॅरिकेटर ना, कांय ना होण्याच्या फुडल्यान. सिग्नल ना, होणा म्हणून कांयच ना. काय ना जाता तितके बेगीन हें मातशें करपाचें आनी करपाचें. अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी तेंचें काम चालू आहा आनी जिओचें काम चालू आहा. आतां जेन्ना जिओचें काम करताले पळय न्हू तेन्ना ही पायपलायन आमची जी मेन वॉटर पायपलायन आहा ती बस जाली आनी तेका लागून हांव परत कंप्लेन दिवन म्हाका दिसता हेचेर हांव 10-15 फावटी PWDन पावलां, कंप्लेन दिल्या, तांकां हाडून दाखयलां. इवन आयज तेंच्यांनी म्हाका प्रॉमीस केल्ले जिओच्या मनशांनी ते हो जो पळय खड्डो आहा तो मारून दिता आनी जी पोना पायपलायन पळय वॉटर पायपलायन बस जाल्या ती PWD मागीर रिपेर करता म्हणून काल सुद्दां हें केल्लें आहा. पूण सडनली थंय पळय आमच्या सब रजिस्ट्रार वयता ते रोडाक परत एक पायपलायन बस जाल्ली आहा. सेम डिपार्टमेंट काम करताले, जिओचें केबल घालताले. आतां ते काल लिकेज तेंच्यांनी काडला आनी म्हाका प्रॉमीस केल्लें आयज हें करता म्हणून. पूण थंयसर लिकेज आहा ती आयज तेणी आटोक्यान हाडल्या. आतां म्हाका आयजूय हांव परत PWDन गेल्लो, फाल्यां तेणी हे हांगा कोणान दिवन हेचें काम करता म्हणटा. हांगा एक लिकेज आहा. बेगीन पुरोवपा जाय न्ही सरकार हेणी. आमी हांगा पळय म्हाकाय बी तशी हें जाल्ली हांगा वचपाक. आमची कमरां धडवतात हांगा हें जाता, रस्तो सारको ना, मोडटा ते पुरोवपा जाय न्ही तेंच्यांनी. इतले दीस दवरूं जायना. लोकांचें मातशें हें करपा जाय. आमकांय त्रास जाता न्ही ते करपा जाय. सारकें करूं जाय न्ही तेंच्यांनी पुरोवपा जाय. ते लोकांचें मातशें हें घेवूं जाय न्ही. आमी आसा म्हापसा मोरड हांगासर सध्या अंडरग्राउंड केबलिंग ह्या कामा खातीर जाय थंय बार्देशांतच न्हय तर हेर वाठारांत आमी गोंयभर पळयता अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून वयता थंय त्या वाठारांत रस्त्याचे खणलेले वयता. रस्ते खणटात पूण खंय तरी त्या रस्त्या खणलेल्या जाग्याचेर डांबरीकरण किंवा ते खंय तरी ते रस्ते जे आसा खणलेले ते खंय माती घालून तेजेर पॅचवर्क केल्ले वचना. ह्याच कारणाक लागून 2 दीस पयलीं ह्याच वाठारांतल्यान वयताना एक अरमान खान म्हणून एक तरणाटो ह्या खड्ड्यान जेन्ना स्लीप जावन हेवी ट्रॅफीक जाली आनी खंय तरी तो स्लीप जावन त्या व्हड्यान पडलो. त्या व्हड्यान पडना फुडें खंय तरी ताका तेज्या पांयाक लागले. तेज्या जे गाडयेचे जे डिस्क आशिल्ले ते फुडले पॅनल आशिल्ले ते खंय तरी फुटले. खंय तरी तेज्या गाडयेचें नुकसाण जाल्लें आसा, तशेंच तेज्या हाता पांयाकूय लागलेले आसा. ह्या सगळ्या जबाबदार गव्हर्मेंट म्हणटा की ह्या सगळ्या कामा खातीर खरीच कांय गरज आसा पूण खंय तरी त्या कारणाक लागून हेर वाठारांतल्या लोकांक ह्या गोश्टीक लागून खंय तरी नुकसाणूय जाता. हेचेर गव्हर्मेंटान तशेंच प्रत्येक वाठारांतल्या कावन्सिलर तशेंच आमदारांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. 2 दीस पयलीं तो अरमान आसा ह्या
करपाचो प्रयत्न करया अनमना करया की त्या दिसा त्या राती ह्या वाठारांतल्यान वयता आसतना त्याच्या वांगडा कितें घडलें